हरे कृष्णा. थँक्यू दीपा भट मदारी इथली चंद कोण तुम्ही सेशन इनॉग्रेट केलेलं सर. धन्यवाद इथली चंद भजन प्रार्थना म्हणून. सो पुराजन आज वेलकम असं हे महाभारत सिरीज अंतू. सो हरे एक सान रुपारी तुमगेल पुराजनाल किंचित रुपार सेवा करचे तुम्ही अवकाश दिता आसा ती ताजे खातीर कृतज्ञ जावन आसा. सो हे पॅटर्न अशें आसतलें की प्रोग्रामाचे की आमी आज एक टॉपिकावर डिस्कस करूया. मागीर लास्ट 10-15 मिनिट्सां कोणाले कसले कॉमेंट फीडबॅक असल्यार तुम्ही वी कॅन शेअर द सेशन विल बी ओपन टू ऑल. आणि ताजे नंतर एक कसं तुमकां पर्टिक्युलरली कसं क्वेश्चन्स और कसं हांव मोर इन्फॉर्मेशन जावं जाल्यार यू कॅन ऑलवेज तुम केन्ना कॉन्टॅक्ट करूं येता. फोन नंबर्स आर देर ऑन द GSP भक्तवृंद ग्रुप. कोणाकय ऍडमिना कॉन्टॅक्ट करून तुमकां कसं फर्दर इन्फॉर्मेशन जावं जाल्यार तुम्ही हे करूं येता. सो प्रार्थना करून हे सेशन स्टार्ट करूया. आम्ही देवाला प्रार्थना करूया की कसं की एक चांग कार्या खातीर आम्ही व्हॅल्युएबल टाइम ऑन अ संडे इव्हनिंग आम्ही ओटू मेळ्ळेले आसा ती. सो देवाला प्रार्थना करूया की देवान हाजेन आमकां बरें करून आनी तूं मुखारसून एक चांग जीवन करता जाल्यार भाग्य दिवं. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. स्वामी सेशन मुखार सुया पुराजना जॉईन झालेले पुन्हा पुराजना स्वागत असं. सो आम्ही महाभारताचे दोन सिरीजान चुकून आम्ही आजी स्टार्ट करता आसा ती महाभारत रामायण ಒಟ್ಟು भारतीय संस्कृती खातीर तें व्हड एक काव्य. महाभारत आनी रामायण म्हळ्यार अशी पण एक भारतीय संस्कृतीन रुची दवरल ताका गोतना म्हूण ना खंडित असं. आणि म्हणतात पळय हे आणि तो विशेष जावन पुरा जनान व्हड व्हड आमगेले कोण संत आचार्य जन आसा ती तांणी विशेष जावन पुरा रितेरी हे हाचे विशय तांणी सांगिल्लो आसा महाभारता विशय. मध्वाचार्य स्वाम्यान ताचेरी महाभारता वयरीची महाभारत तात्पर्य निर्णय म्हणून तें बरयलेलें आसा तांणी मध्वाचार्य स्वाम्यान. आणि तांणी हे महाभारता विशय सांगताना तांणी सांगिल्लें आसा की हे महाभारताचे आमी काणयो हे देवा लिला आयकल्यारीची जेन्ना आमगेले कसं की एक शुद्धीकरण जाता म्हणून. मात हे एक ऐतिहासिक वय जाल्यार हे साधारण इतिहास न्ही. तसं जाल्यार की हे इतिहासा भितरी देवा लील आसा. आणि देवा लील आशिल्ले निमित्त हे साधारण इतिहास न्ही हे दिव्य जावन आशिल्लें. आणि दिव्य जावन आशिल्लें हे देवाल इतिहास आयकताना खंडित आमगेले शुद्धीकरण जाता. मस्त सकट लायफाच लेसन्स हातूं शिक्षीत अशें आसा. आणि आणि स्पेशली आता आमी दुर्योधना विशय पळयताना तो कशी लोभी ग्रीडी आशिल्लो कशी ताका अहंकारी आशिल्लो आणि तें फलस्वरूप ताका तागेल्या जिवनांत कसन जाल्लें तें आमी महाभारतांत पळयता. तशी ती आनीक सायडा पळयल्यार पांडव जन आशिल्लीं ती भारी चांग चरित्राचे आणि भारी एक दिव्य जावन तांकां तांणी दाखयलेलें की तांगेले खातीर हरिभक्तीचे तांगेल्या जिवनांत कसन एक विशेष स्थान. आणि तांणी पदपदार तांगेले ते हरिभक्ती तांणी तागे उदाहरणशी दाखयलेलें आसा. सो अशी सांगिल्लें आसा महाभारता खातीर की विंगड खंयी कसलेपूण शास्त्रांत तूं शिक्षीत आसल आसा खंयचे वेद विंगड खंयचे शास्त्र आसा तो विषय महाभारतांत खंडीत आसा म्हळ्यार असल कसलो विषय ना की विंगड खंय तुम्ही मेळटले तुमकां जाल्यार महाभारतांत ना. आणि महाभारतांत आशिल्ले विशय विंगड खंय आसा की ना तें सांगूं जायना. तो अशी सांगिल्लें आसा. आणि आमचे एक विशेष म्हळ्यार आमी पळयत महाभारतांत की देव कशे एक प्रकार आदान प्रदान करता म्हणून. यथा माम
म्हणतात पळय प्रपद्यंते म्हळ्यार कशी एक देवाले विशय देवाली खातीर श्रद्धा भक्ती दवरता ती त्या प्रकार देव आदान प्रदान करून त्या प्रकारार आशीर्वाद करता म्हणून. आणि त्या भक्तीन तशी त्या विंगड विंगड पुरा त्या इमोशन्स म्हळ्यार ते एक भावना देवाल भक्ताली आणि देव कशी तांकां रेसिप्रोकेट करता त्यावेळी आमी पळयता. सो आमी पळयता की अंतू एक देवाल भक्तू आणि एक राज परिवाराचे विषय आणि तो अर्जुन मेन अँटगॉनिस्ट और तो मेन हिरो आसा जाल्यार ते कशी भक्ती कसन कसन तांणी कश्टांत पडटा ती ते आमी हे पळयता. सो कसन कसन ते एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुरा फॅसेट्स आसा देवाला की देवाल ते एक दिव्यता देवाल लीला आणि त्या पुरा आमी महाभारतान पळयता. आणि देवाल ते एक म्हणटात कळ्ळें एक छंदाई त्या देवाल विशय कळना आमकां एक ते एक आनंद मेळटा. आणि ते देवाल भक्ताल आणि देवाल लीला आयकतान मात्रान एक सारकी एक खुशी जाता ते आणि तू पुरा पळोवचें मेळटा. आणि आम्ही पळय येता की एव्हरी काल तक्कान ते काल तक जावन म्हणटात पळय समाजांतू ते हिरोज असता ती आत्ता कालांत आमी पळयल्यार समाजांत कोण हिरोज म्हळ्यार चड फिल्म स्टार्स स्पोर्ट्स स्टार्स हांकां म्हळ्यार एकदम फॉलोईंग असता. पॉप स्टार्स हांकां चड फॉलोईंग असता. मात त्या महाभारता समयांतू फॉलोईंग कोणाल आशिल्लें राजघराण्याच्या योद्धा जनाक क्षत्रिय जनाक तांणी हिरोज आशिल्ली ती. सो त्या प्रकार आम्ही पळय त्या महाभारतात सेटिंगांतू आम्ही पळयत अर्जुन युधिष्ठिर दुर्योधन या पुरा राज परिवार भीष्म पितामह द्रोणाचार्य हांनी पुरा रियल हिरोज आशिल्लीं ती. आणि हे काव्य तांगेल लायफा आणि तांगेल त्या लिला विशय आसा. आमी ह्या महाभारत सिरिजांत ह्याच प्लॅटफॉर्मार डिटेल्ड टॉक्स केलेले आसा. थंय भीष्म पितामहा विशय आमी उलयलेले आसा. कुरुक्षेत्रात 14 दिसाचें वॉर आशिल्लें ताजे विशय उलयलेलें आसा. अर्जुनाल विशय अबाउट एक 16 एपिसोड्साचे सिरीज आमी केलेले आसा. द्रोणाचार्या विशय आसा. सो ह्या पुरा हे युट्यूब चॅनलार रेकॉर्डिंग आसा. सो कोणाक हातूंत मुखारी चड इंटरेस्ट आसा तांणी कॅचअप करूं येता. ह्या सेशना नंतर आमी त्या युट्यूब लिंक शेअर करतली तुमचे. सो आता नेक्स्ट हे सेशन आम्ही पात्र म्हळ्यार रादर दॅन गो सगळ्या महाभारताचे एसेन्शियल कसं एक पाच कॅरेक्टर्स आशिल्लीं ती पात्र आशिल्लीं ती तांगे लायफा विशीं आमी कसं ते एक एसेन्शियल पॉयंट्स आसा कसं ते आमी पळोवच तसं आसा ते आमी पॉयंट्स पळोवया. सो आयची सेशन आनी मे बी नेक्स्ट फ्यू सेशन्स 2-3 सेशन्स आमी धृतराष्ट्र पात्राक ताजे विशय आमी एनालिसीस करूया. आणि आमकां कशी ते महाभारतांत ते कसं कसं ते एक जाल्लेलें आसा धृतराष्ट्र जोडसून त्या विशय आमी पुरा पळोवया. सो धृतराष्ट्र एक प्रकारार पळयल्यार इज अ रेप्रेझेंटेशन म्हणटात पळय विकनेस आणि विकडनेस म्हळ्यार एक म्हणटा हृदय दौर्बल्य म्हणटात पळय एक दृढ ना म्हणटात पळय एक भितर दुखून एक एक घट्टी घट्टी म्हणटा पळय घट्टी धरून रावप खंयच्या विशयान तूं तें तागेलें नाशिल्लें. आणि एक प्रकार ते तागेले पुत्तान कशें की एक सम करनातना ताका कोत तसूनय तो तागेलें ताका सपोर्ट करता ते विकेटनेस म्हणटात पळय दुर्बुद्धी दुर्योधनाल कशें अशें त्या आमी धृतराष्ट्रांत पळोवचें मेळटा. सो हें एक प्रकाराचें कॉम्बिनेशन म्हणटात पळय एक दौर्बल्य म्हळ्यार कशें एक डिसिजन घेवचें जायना आणि तांतूची दुर्बुद्धी वय आसा. सो हे दोन केन्ना कॉम्बायन जाता तेन्ना खंडीत डिझास्टर म्हूण येता त्या लायफ पर्सनल लायफांत कसं की ताका कसं कंट्रोल करूं जायना आणि दुर्बुद्धी वय आसा. सो कसं की एफर्ट घालता ताजेर एक चांग परिणाम येना. सो ओवर अ पिरियड कसं जाता लायफ म्हणटात पळय तागेलें सगळ्या जिवनाची एक प्रकार व्यर्थ जाता म्हूण पळयता. सो अशी न्ही आमी ते महाभारताचे डिटेल रितेर पळयल्यार हागेले धृतराष्ट्रांतूय कसं एक एक पंत आमी चांग विशय पळयता. आणि आणि एक पंत तेगे दुर्बुद्धीचे विशय तो पळयता आमी धृतराष्ट्रान म्हणजे एक फॉर एक्झाम्पल एक दुर्बुद्धीचे एक्झाम्पल पळोवपाक जाल्यार तो निमगीत खंय ते धृत क्रीडा जाताना म्हळ्यार ते गॅम्बलिंग मॅच जाताना पळय द्रौपदी कशें जाल्लें द्रौपदीक आमी ते विनय जावन द्रौपदीक आमी वशा घेतले की म्हळ्यार त्या प्रकाराचे एक मालगड मनुश्य जावन परिवाराचे तागेले एक सुन्ने मणके असती तिगेल विशय तो असल एक उतर उलयता म्हणटाना आमी पळयता की तेगेले ते दुर्बुद्धीचे प्रदर्शन जाता म्हूण पळयता. आणि आनीक एक विशय पळयत म्हळ्यार कोण एकदम घट्टी आसा ती आनी दुर्बुद्धीची आसा ती तांणी कोणा यूज करची म्हळ्यार वीक जनाक कोणाक तांगेले एक डिसिजन घेवचें जायना तांकां कसं कोरका म्हूण तांगेले एक दृढ ना तसले जनाल उपयोग करता ती.
आनी दुर्योधनान तागेलें ते दुर्बुद्धी आनी तो तागेले तें दुर्बुद्धी तें कशें की कार्य करचें पडलें तांतू तो एकदम मुखार सून आशिल्लो आनी ताण तागेले बापसूलें उपयोग केल्लें भारी एक अहंकार आशिल्लें आनी तें पुरा परिस्थिती अशी करून ते पांडव जनांक एक म्हणटात पळय ताका एक अहंकार आशिल्लो की ते पांडव जेन्ना भायर पेटयले ताणें तागेले लागीं कर्ण नाशिल्लो म्हणून तागेले ताजो एक अहंकार आशिल्लो ताका ह्या पुरा विशयान तूं पळयताना ताण प्रकार एक दुर्योधनान तागेले बापसूलें दुरुपयोग कोर न्हू आनी तागेले धृतराष्ट्रांनी ताणें तूं कांय कर न्ही तागेली भागीदारी केली म्हूण पळय सो धृतराष्ट्राक पळयल्यार एक नमुने केन्नाय तो एंजायटीन तसलो आशिल्लो आनी एंजायटी म्हळ्यार कशें की एक जिवा सूख ना म्हणटात पळय तळमळ तळमळ जाता आनी ताचें कारण दोनूय ताका तें एक भारी गिल्ट आशिल्लें की पांडुलें चेडूं वटू समजायना पांडवा वटू तांगे ताण कशें की कोरता तांगेल वट्ट कशें की एक म्हणटा पळय अत्याचार जाता आसा जाल्यार हांव कांय म्हणिना म्हूण ताका तें एक मन खात्त आशिल्लें केन्नाय तो ताजे निमित्त एक एंजायटी आशिल्ली आनी दोनीच एंजायटी कसले आशिल्ली म्हळ्यार भारी एक भंय आशिल्लें की तागेले पुत्तांक दुर्योधन आनी तागेले भावांक तांकां कसन जातलें पा कसन जातलें पा सो हे दोन विशय तागेले मनान तूं केन्नाय गुंत आसतशिलो एक गिल्टा फिलींग आनी एक भंय तागेले चेडूआ खातीर आनी असल सिच्युएशन निमित्त तो सदैव एक नमुन्याची भारी एक भयांत आसतशिलो सूख नाशिल्लो ताका आनी ताका कसन एक म्हणटात पळय मन तागेलें शांत आसनाशिल्लें आणि आम्ही पुढे येतं की अ, अ, अशी पुरा परिस्थिती असताना एक पंथ दुर्योधन धृतराष्ट्र चिके तांकां पेटयतात पळय पांडवा जनांक तेन्ना धृतराष्ट्र चिके दुख्खी जाले की तांगेलो जालें सम न्ही हो विशय म्हणून आनी दुर्योधन भारी सेलिब्रेट करता आशिल्लो म्हळ्यार तो विन जालो ते धृतकड्यान तूं धृतकिडा ते गॅम्बलिंग मॅचान ताका अशी धृतराष्ट्रान विदुरा आपयली आणि ताण सांगलें की कसन जालें बा हें पुरा म्हाका दिसता हें सम जायनी विदुरा आज कसन जालें पळय पांडव जनाल ओटू द्रौपदीला अपमान जाल्लो हें सम जायनी म्हाका एक म्हणटा पळय आंग गाऊच जायला म्हण कशें जाता कसन करचें म्हूण विदुरूय ऍक्च्युली म्हणटात पळय ऑलरेडी त्या दिवस एक्झॉस्ट जावन गेलो तो म्हणटात पळय ताकाय कसन करता म्हळ्यार ताकाय हें पुरो कसन जाल्लें म्हणून म्हणटात पळय एक पण विशय ताका मनाक वचना नाशिल्लो आनी ताणें दुर्योधनाक कितलेकी प्रयत्न केले विदुरान रापोवच्याक जाल्यार आतां तो सांगता विदुर येवन सांगता की हांव मस्त प्रयत्न केलें मात त्या शकुनीन आनी दुर्योधनान ओट्टू मेळून ते डाय कास्ट केलेले आसा आतां हाचे फल आमकां मेळटलेंची आनी हे फलान तूं म्हाका दिसता भीमाल गद हो आनी अर्जुनाल बाण हे दोन्ही आमकां मेळटलेंची म्हूण सांगता कौरू वंश जाल्लें आनी मुखार कौरू वंश म्हणू ना आमगेले जाल्लीं आमगेलें म्हणून तुगेले धृतराष्ट्र सांगता तुगेले वंश जाल्लें आतां आनी कांय ना आनी तुगेलें कसलें ना म्हूण ऍक्च्युली धृतराष्ट्रान ताका आपयलेलें हें पुरो आयकुचे खातीर न्ही ताका कशी लेखिल्लें की आसो तागेले मनान तशें आशिल्लें की विदूर सांगतालो आसो आसो महाराज आतां कसन जाल्लें जाल्लें आतां पळोवया मुखार सून तूं कसन करचें अशी म्हूण तागेले मनांत उतर म्हूण ताणें लेखिल्लें जाल्यार विदुराकय त्या दिवस सहन जायनी आशिल्लें तो एक ओपार उलयता की पुरा नाश जाल्लें आतां म्हूण आनी अशी सांगता की जाल्यार तूं खांतू दुखून भायर पडका जाल्यार हांव आत्तां तूं कसन करता धृतराष्ट्राक विदूर सांगता की पांडवजनाक आत्ताची पांडवजनाक वचून चुकी म्हूण क्षमापण मागून घे युधिष्ठिरा राय करी आनी हक्का दुर्योधनान ताण केलेले चुके खातीर ताका बंदी करून ताका जेलांत घालन सोडी म्हणटा अशी असल्यार तुगेले वंश व्हरतले न्हय जे कांय प्रयोजन ना म्हणून हें आयकतना विदुरू कंटिन्युअसली अशी म्हणटा वतकय आनी धृतराष्ट्रान मूड चेंज जाता सुरे तो चिके दुख्खांतशें आशिल्लें जाल्यार हें विदुराल उतर आयकून आयकून हें ताका आयकूच नाका आशिल्लें आयकून आयकून ताका कोप येवचें सूर जाता आनी तागेले कोप येयले सिता तो सांगता पूर तूं सांगिल्लें उलयलेलें विदुराक सांगता तूं सांगिल्लें म्हाका कसलें सम दिसना तूं सांगिल्लें उतरान तूं हें एकदम म्हणजे स्पश्ट दिसता क्लॅरिटी आसा की तूं पांडवाल खातीर पार्शल आसा म्हूण तूं तांगेल वत्तर तांगेल सायडा दुखून उलयता म्हाका कसन एक हें हांतू सिच्युएशनान कसन की एक मुखारसून कशें जावचें ताजे विशयी तुगेलें कांय मन अंत ना तूं म्हाका डिस्टर्ब करता आसा आनी तुगेले ते पांडवाल खातीर प्रिती त्या पार्शालिटी पुरा दिसता
आनी कोपान विदुरा सांगता खंय तो हांगा तुका भायर वच म्हूण गेट आउट म्हणटात पळय, भायर वच तुका, म्हाका तुगेलें तोंड पळोवच नाका म्हूण. ह्या उतरां आयकतना विदुराक भारी एक दुःख जाता. तो सीदा थंय रावळारा दुखून भायर येता खंय, आनी रावळारा दुखून भायर येवन सीदा तागेले जे रथार बसता खंय. आनी पांडव चमकलीन न्हू तांकां सोदून सोदून तो वय म्हापशी वता वना भितरी म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी खंय खंय ताका कळटा, इन्फॉर्मेशन मेळटा की पांडव ह्या दिकान गेलेलीं, ह्या दिकान गेलेलीं ती म्हूण त्या प्रकारारी तो जेन्ना निमगिता 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 वना लागीं वता. मागीर हे दिवसू धृतराष्ट्राक आपास ताका म्हणल्यार तो केन्नाय तो कॉन्स्टंटली तो म्हणटात पळय एक पंथ दुखी एक पंथ कसं ताका दिसता. आनी ताणें विदुरा नेक्स्ट डे ताका दिसता की विदुरा वटू ते केलो विशय सम न्ही आशिल्लो. विदूर तर मेगेल वेलविशर तो केन्नाय ताण मेगेल चांगा खातीर लेखचे शिवाय तागेले मनांत कांय कपट ना. तो म्हाका कसन खातीर चांग जाता तेंच सांगता. आनी हांव ताका काल भायर काडलो मू अशी अपमान करून शा हांव मेगेल ती बुद्धी सम नाशिल्ली. आतां ताण मेगेल लागीं आशिल्ली जाल्यार तो म्हाका विंगड कसले मार्गदर्शन करता आशिल्लो ताका कसं करचें म्हूण. तेच ना तागेले तो असिस्टंट आसा संजय तागेले सारथी वय तो संजय आपयत खंय. संजया आतां कसं करचें अशी जाल्ली काली. भितर कोपान चमकलो. आतां तूं वचून ताका सोदून हाड ताका, ताका सांग की हांव माफी मागता, क्षमापण कोरता म्हाका. काल कसन की कोपान एक कसन की एक उतर उलयलेलें ताण कसन की म्हाका चांग रुपार कसन की सांगू ट्राय केलें जाल्यार ताका सांग की आपास येवका म्हाका ताण नातल्या म्हाका हांगा राबू जायना, कशीपुणी करून यो. हांव भारी दुख्खांत आसा म्हूण ताका सांग, तागेलें अगत्य आसा म्हाका, कशीपुणी करून यो म्हूण सांगता. मागीर संजय सोदून वता खंय तो. आनी संजय सोदून वचून ताका वनांत खंय की विदूर मेळटा खंय. आनी सांगता खंय धृतराष्ट्रान भारी एक क्षमापण मागलें आसा. काल कसन की एक भारी ताका भावूक जालो तो त्या परिस्थितीन ताका ते कंट्रोल करूं जायनी तागेले इमोशन्स. ताका ताणें सांगलें की नो तूं जाल्यार तो तुका गोत्त आसा की ताका 100% फेथ आसा तुगेले वयरी की तूं तागेले वेलविशर तुगेले चांगा खातीर सांगता आपास येवका तुवें विदुरा तशी म्हूण तांणी मॅसेज पेटयलां आनी तुमी येवका म्हूण. सो आमी हे विदुराल पर्स्पेक्टिवार कशी हे विशय जाल्ले ते आमी मे बी केन्ना फ्युचरान विदुराल विशय उलयतना त्या डिटेलार उलयले सै. सो आतां धृतराष्ट्रान सांगिल्ले लेकारी हाका आमी पळोवं येता की धृतराष्ट्रान केन्ना एक प्रकार म्हणटा तो ऑसिलेट जाता आसता तो म्हळ्यार एक पंथा कोण की जावका ताका स्पेशली विदुराल खातीर तो जावकाची ताका. आनी अशी सांगचें की म्हाका तुगेले चांग एडवायस दिवका सजेशन दिवका. आनी ताणें चांग एडवायस दिली सुद्दां ताका कळटा वय की हा ताणें सांगचे विशय चांग तो तागेले चांगा खातीराची म्हूण. गुड सेन्स म्हणटात पळय ते आसा तागेले धृतराष्ट्राले ते गुड सेन्स आसा की हा हो विदूर मेगेल खातीर कशें की चांग एडवायस दिता आसा म्हूण. ताकेल तूं ताण मेगेल लागीं आसूं का म्हळ्यार ताणें आतां आपयलां म्हळ्यार ताका कशें की आसा न्हू मनांत तूं जाल्यारीची भितुरान लागीं आसूनय केन्ना ताणें चांग कसन की एक मार्गदर्शन केल्यार ताका पालन करची गुड सेन्स ना मात तागेले. तो चांग आसा तागेले आसूं का तो कसं की चांग विशय सांगता ते चांग विशय सांगिल्ले आयकूं का ताजे खातीर तागेले ते गुड सेन्स आसा. जाल्यार ते आयकून जात तरी ते सांगिल्ले ते कोरका तें ताका जायना. आनी ह्या पुरा परिस्थितींत म्हणटात पळय पुरा ताका तागेले पुत्ताल खातीर एक भारी एक आसक्ती अटॅचमेंट दुर्योधना खातीर. आनी तें तागेलें एक सोर्स ऑफ म्हणटात पळय कॉन्स्टंट एग्री म्हूण येता केन्नाय एक दुख्खा कारण जाता. आतां आमी पळोवं येता की न्ही 12 वर्स तांणी पुरा वनांत आसता ती. आनी महाभारतांत भारी डिटेल्ड रितीन सांगिल्लें आसा की तांगेली कसन कसन परिस्थिती आसता पांडव जेनाली. मात होवूय विशय सांगिल्लो आसा की मस्त सकट तांणी देवाल सेवा करतात तांतू मस्त सकट वन आशिल्ले निमित्त ऋषी मुनीले व्हड ऋषींक तांगेले ಒಟ್ಟು संग करून तांगेले विशय तांगेले सेवा असं पुरा मस्त सकट विशय जाता. आनी मस्त सकट ऋषी मुनी असतात पळय तांणी धृतराष्ट्रा मेळूं येता ती आनी तांगे पांडवाल विशय भारी होगळचितात की तांणी कसन ते पांडव वनांत आसा ती जाल्यारी कसन तांगेले ते कार्य पळोवका तांगेले तो तेज पळोवका असो पुरा विशय केन्नाची धृतराष्ट्रा कान्ना पडता आसता. आनी एक व्हड विशय म्हळ्यार ताका हें कळटा की अर्जुन तागेले हे मनुष्य देहांतूची
तो स्वर्गलोका वता आनी इंद्रालें दरबारा वचून न्हू इंद्राल तें रायान बसचें तें स्थान आसा हाजेरी वचून तो बसता असल पुरा विषय आयकता तेन्ना धृतराष्ट्र दिसता की हांगेली शक्ती कसं ना बा विशेष आसा म्हणून तांणी मुखार सुनो आपास आयल्यार कसं जातलें ही वे काणी पुरा आयकुचें मेळटा की भीमान ह्या राक्षसा मारलें त्या राक्षसा मारलें आनी अशी हें पुरा आयकता आयकता आसतना धृतराष्ट्राक एक म्हणटात पळय आयकून आयकून ते एक दुःख जाता ऍगनी म्हणटात पळय तडसूचें जायना सहन जायना की आनी मुखार सून कसले जावन हांगेल तें बनवास जावन तांणी आपास येताना खंडीत दुर्योधन आनी तांगेल भावान तू इतली शक्ती ना की हांकां हांगेर लढाई करचें जातलें तांगेल लढाई कोर न्हू ताका विजयी जावचें साध्य आसतलें सो ताका दिसता की म्हणटात पळय डिझास्टर इन द मेकिंग मॅटर ऑफ टायम ಸ್ವಲ್ಪ काळ भितरी हांनी केन्ना जगता तपास तेन्ना तांगेल नाश जातलें पूण कसं की एक भंय तें मनांत आसता आणि दुर्योधन भारी एक तागेले अहंकारांत आसता तो केन्नाय आणि अहंकारय न्ही ताका एक तर ताणें अपमान वय केला तांकां राज्य कोण काडला आणि राज्य कोण काड न्हू तांकां आनीकय दुःख दिवका पडला तसल तागेले एक मानसिकता माइंडसेट तागेले दुर्योधनान आणि तो एक पद्दत अशी दिसता की तांकां म्हणटात पळय एक झाड येवका म्हणून ताका तो सांगता काय धृतराष्ट्राक की हांव ते पुरा हस्ती घोडे ह्या पुरा घेवन वना वता हांव आणि तांकां हें पडलें पांडव भारी एक सिंपल रितीन तांणी कसं फुलं फल असल पुरा वता म्हणून म्हळ्यार तांकां पळोवन म्हाका पळोवन म्हगेलें तें ऐश्वर्य पळोवन तांकां जाळ येवका म्हणून म्हळ्यार अस्सल बुद्धी तागेली बाद वय दिता आनी बाद दिवन आनीकय कशी दुःख पावोवका पडला तसलें तागेलें एक म्हणटात पळय मानसिकता म्हूण आमी पळयत सो अशें आसतना आमी पळयत की धृतराष्ट्र सांगता की नाका रे तें पुरो करचें आपास कसले वचुका थंय आसूं न्हू तूं हांगा राज्यांत कुशेर आसा तांगेल्या वचून तें कसले पुरो मेळका म्हणून जाल्यार अशी पुरा म्हणटा न्हय दुर्योधन आपास ताका मॅन्युपुलेट करता ना ना वता हांव हें ना म्हळ्यार आपास आमी पळयत की धृतराष्ट्र वीक आसा म्हळ्यार कसं सम न्ही म्हण गोत्त आसा जाल्यारय ताका तागेले पुत्ताक कंट्रोल करूं जायना आनी मी पळयत मुखारसून त्या काणींत आमी डिटेला वचचे ना जाल्यार तुमकां तशें पुरो की दुर्योधनान वच्चे आसा थंय मागीर गंधर्व जावन आशिल्लीं तांणी येवन अटॅक करता ती आनी दुर्योधन म्हणल्यार सोलवता आनी तो एक्चुली तो मरत आशिल्लो जाल्यार युधिष्ठिरान सांगून अर्जुन मुखारसून येवन तागेले जिवाचें रक्षण करता म्हळ्यार कसंकी वचून अहंकारान तांगेले अपमान करचे गेल्लो जाल्यार तो स्वयं अपमानीत जावन आपास येता म्हळ्यार तसल ती एक परिस्थिती म्हणून सो आमी पळयता धृतराष्ट्राक गोत्त आसता केन्ना कसं सम म्हूण जाल्यारीच ताका दुर्योधनाक तें राबोवचें जायना म्हूण पळयत 12 वर्स जाता दुर्योधन ताका अशी केन्नाय मॅन्युपुलेट करता आसता धृतराष्ट्राक आनी मागीर तें अशी आसतना कळटा की त्या एक्झायला एंडारी की पांडव खंय आसा ती म्हूण ते विराट रायाले परदेशांत आसा ती अभिमन्यू वाडलीक गेल्या उत्तरा ओट्टू आणि अशी पुरा आसतना तांणी म्हणटात पळय मेसेज पेटयता ती धृतराष्ट्राक कसं की आतां ते कार्यकाल तेंतूय मत्सकट आसा जाल्यार आमी आतां धृतराष्ट्राच्या विशयान तूं फोकस करता आसत न्हू सो तांणी युधिष्ठिर महाराज एक मेसेंजराक पेटोवन धृतराष्ट्राक तें मेसेज पावयता की आमी तें सांगिल्लें तुमी कसं ते परिस्थिती ते कंडिशन्स आशिल्ले त्या लेकार तें पुरो फुलफील जाल्लें आसा आमगेले तें कितले काळ तें आमी राज्या भायर राबूका तें पुरा जाल्लें आसा हे महाराज धृतराष्ट्र हे आमी तुमी सांगिल्ले पुरा कंडिशन्स आमी फॉलो केला आतां तुगेलें मुखार व्हेली आज्ञा म्हळ्यार आमी तो पळयता युधिष्ठिराल ते कसं ते एक रिस्पेक्ट दिवचें ते कशें एक चांग रुपार ते खंयचें कार्य करचें तें आमी तागेलें चरित्र पळयता की आतां तुमगेलें धृतराष्ट्रा निमगेता तो मालगड न्हय की तुगेले आज्ञा जेवका आतां आमी मुखारसून कसं करका कसं तुगेले लेकारी कसं तूं कसं की आमकां मार्गदर्शन दितलो त्या लेकारी आमी मुखार सरता ती म्हणून अशी तें एक लेटर पेटयता लेटर पेटयल सिताक दुर्योधनाक भारी कोप येता दुर्योधन धृतराष्ट्रा सांगता
कसने जावं त्या राज्य आमी कसने ताका राज्य जावं राज्या भाग खंडित दिवचे ना म्हूण धृतराष्ट्राक कसने पूण एक सेटलमेंट कोरका म्हूण सी मन आशिल्लें जाल्यार दुर्योधनान तें क्लियर करून सांगलें की नाची म्हूण ह्या समयान तुवें विदूर येवन धृतराष्ट्रा सांगता दुर्योधनाला सांगून आयकू नाका म्हणून जाल्यार ही हांत अशी उलयताना धृतराष्ट्र आनी दुर्योधन मध्य येवन आपास ताका विदुरा अपमानीत करता ती आनी विदूर आपास थंय दुखून भायर पडटा सो एक प्रकार पळयत की धृतराष्ट्र म्हणटात पळय मुखार सुनू आता ह्या सिच्युएशनान कसं कोरयत म्हणून संजयाक मेसेंजर कोरून पेटयता आनी सांगता की हे मेगेल मेसेज घेवन धृतराष्ट्रान मेसेज घेवन तो सांगता तूं वचून युधिष्ठिराक आनी वचून हे मेगेल मेसेज रिस्पॉन्स सांग म्हणून म्हळ्यार हांतूय तागेले बुद्धी आमी पळोवं संजय वचून कसं सांगता म्हणून तो संजय वता काही मेसेज घेवन आनी थंय वचून पांडव ताका भारी सत्कारान स्वागत करतात तागेलें आनी सांगतात संजय सांगता हांव एक मेसेज घेवन आयला धृतराष्ट्रान सांगलां की तुमी पांडव म्हळ्यार कितले चांग तुमी म्हळ्यार पुरा चांग सद्गुणाची तुमी मुर्तीसी तुमगेले तसलो सद्गुण विंगड खंय ना युधिष्ठिर महाराजा खातीर सांगता की सन एक चांगू हर एक नम्र स्वभावाचो सहनशील क्षमा कोणाक क्षमा करतलो व्यक्तित्व तागेलें पुरा जना खातीर चांग लेखतलो असल पुरा उतर बरयलां धृतराष्ट्रान मेसेजांत आनी कोण पुरा जनाल खातीर चांग करता नम्र स्वभावाचो आसा पुरा सहन करता ताव अशी म्हाका विश्वास आसा की अशी कसं म्हळ्यार युधिष्ठिरा खातीर सांगता आसता धृतराष्ट्र तो अशी कसं डिसिजन घेयस ना खंयच्यान आमगेले वंशाचे नाश जातले म्हणून आनी सांगता की युधिष्ठिर मात न्ही पुरा पांडव अर्जुन भीम पुरा नकुल तुमगेले पुरा कसं कसं चांग गुण आसा ती आनी तुमी इतले चांग आसा ती की विंगड जनान कोणय तांगेल जिवा रक्षणा खातीर तुमगेल जीव दिवका पडल्यार वय तुमी जीव जिवचे केन्ना तत्पर्य आसा म्हूण ताका मेगेल हांव कल्पन वय करूं जायना की तुमी कोणाले वटून लढाय कोर न्हू कोणाले जीवन घेतली ती म्हूण ताकाची हांव तुमगेले एक रिक्वेस्ट करता मेगेले एक मागणी आसा म्हूण त्या मेसेजा सांगता आसा धृतराष्ट्र संजय वाजून सांगता आसा की शांत सुख आमी कसले युद्धांत आनी वचची नाका पांडव आनी कौरव आमी भाव आमी भावंड आमी हंतू कसले लढाई आनी करू नज म्हळ्यार एक प्रकार अरे राज्य दिता कसन मुखार जातलें ताचे विशयार कसने सांगनी ह्या मार्गदर्शनान तो एक प्रकार अशी सांगला आनी तो मेसेजांत इनडायरेक्टली म्हळ्यार महाभारतांत तो विशय सांगिल्लो आसा की तुमगेले आतां कशी राज्य कशी ना वनांत राबली ती तशी कंटिन्यू करया ती शांत रुपार राबया ती मेगेल पूत राज करतलो दुर्योधनू तुमी राबया ती आनी आनी म्हळ्यार आनी येवची नाका कशी तुमी वनांत राबली न्हू 12 वर्सां आनी एक थंय कंटिन्यू करात तापास येवका म्हूण ना शांत आसा ती सहन करतात न्हू तुमी चांग गुण म्हूण लेटर पळयल सुद्दां युधिष्ठिर आनी कृष्ण एकल्या एकल्या पळोवन हसतात के पळय हागे बुद्धी कळटा तूं म्हूण म्हळ्यार तशी एक प्रकारारी ताणें एकल्या एकल्या पळोवन हसतात के आनी तांकां कळटा के मेसेज क्लियर आसा म्हूण तुमकां कांय ना तुमी आंगारा बुका तुमकां कांय मेळना म्हूण जाल्यार अशी लेखताना संजय त्या पॉयंट क्लॅरिफाय करता के आनी एक लास्ट पार्ट म्हळ्यार ह्या मेसेजाचे की तुमी राज्य आनी घेवच्या खातीर लढाई आनी येवं नाका ती म्हळ्यार अशी लढाई आनी कोर न्हू तुमकां राज्य मेळ्ळ्यार वय तुमगेले संबंधिकाक आनी मार न्हू ते लढाई कोर न्हू तसं राज्य मेळ्ळ्यार वय कसं सुख आसवता तूं कांय सुख ना तसं राज्य मेळ न्हू ते म्हणटात पळय तें एक दुख्खाचें कारण जातलें तसं विजय प्राप्त करून कसं नस ते खाली एक म्हणटात पळय डिस्ट्रक्शन पुराजना नाश मात जातलें युद्धांत सो असल एक रिक्वेस्ट युद्धांत आनी वचची नाका आमी शांत रुपार आसूं आनी मागीर संजय कृष्णाले आनी द्रुपदाल पांय पडता खंय आनी सांगता खंय धृतराष्ट्रान रिक्वेस्ट केला मागणी घालना की पांडव आनी कौरवा मध्ये शांत सुका कसले युद्ध न्ही जावचें नच म्हणून संजय सांगता खंय ह्यांची मेगेल मेसेज आसा हांव तुमकां पुरा जना पांय पडता मागीर हें अशी जाताना युधिष्ठिर शांत रुपार सांगता खंय वय खंडिताची संजय जाल्यार तूं अशी कसले तूं धृतराष्ट्रा तूं कशी दिसता की आमकां युद्ध जावका म्हणून आमकां कांय युद्ध करका म्हणून ना युद्ध आमी केन्ना करचें केन्ना तें सिच्युएशन परिस्थिती अशी आसा की युद्ध शिवाय युद्ध सोडूं कसले एक विंगड एक
वाट दिसना तेद मात न्हू युद्ध जावचें. आनी कसलें युद्ध जावचें कारण म्हळ्यार युधिष्ठिराल उतरें की लोभ, कोप, अहंकारू ह्या पुरा कारणा निमित्त एक प्रकार पळय युद्ध जावचें, लढाई जावचें. आनी एक प्रकारारी कोणाक तांगेले एक अहंकारा कंट्रोल करूं जायना. आनी तांगेले एक स्वार्था खातीरची कसल्यापुणी करता ती. तेद मात तें युद्ध जावचें म्हणून. आनी तो सांगता खंय, हांव युधिष्ठीर तो सांगता खंय, हांव म्हगेल भाव आमी आमगेल कर्तव्य मात करता ती धर्मा खातीर. आमी क्षत्रिय जावन राजपरिवारांत येयले जन. आमकां एक राज्य नासल्यार आमकां आमगेलें आमगेलें कसं एक जिवनांत तें कर्तव्य आसा आमी तें कसं कोरका तें आमी करूं जायना. सो आमकां एक तें एक आमगेलें तें एक धर्म आमगेलें तें ड्युटी तें राज्य जावचे खातीर म्हणून. आनी आमी तें राज्य चलोवन आमगेले प्रजा खातीर ब्राह्मणांक सेवा करून ते क्षत्रिय जावन आशिल्लो तो आमगेलो धर्म कोरका. सो ह्या प्रकारारी युधिष्ठीर सांगता की आमकां युद्ध नाका जाल्यार तेका सम आसा तें जावका. आमकां युद्ध नाका जाल्यार कोणाल्या अहंकारा निमित्त विंग परिस्थिती अशी जाता की युद्ध युद्ध कोरका पडल्यार तेन्ना आमी कसं करचें म्हणून. हें आयकून संजय वता म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार एक प्रकारारी आनी एक मेसेज म्हळ्यार इनडायरेक्टली हें एक हाची एक अर्थ काण घेवं येता की जनरली आमी पळोवं येता की शास्त्रालें एक ग्रहस्थ जावन आसता ती ग्रहस्थ जातकरी वानप्रस्थ म्हणचे म्हळ्यार वना वचचे एक. सो एक प्रकार धृतराष्ट्राल मेसेज पांडव जना खातीर कशन आसा की तुमी वन आराबून वानप्रस्थ जावन आसा ती. आता वानप्रस्थ जावन अपास्त गृहस्थ जिवना कसं येता ती थंय कंटिन्यू करयात ना. तुम्ही कशी वनांत कशी आसत न्हू मिकेल पूत हांगा गंबतेर आसा ताका कोर्स करूं येवन लढाय आनी कोर नाकात. त्या प्रकारारी आमी पळयता धृतराष्ट्राले मेसेज म्हणून. आणि तुम्ही कशी आहात वन आराबून आणि पुरा त्याग केलेलो आसा. आता त्या पुरा त्याग करतरी वनांत एकदम सिंपल लाईफ तुम्ही लीड करता आसत तुमकां प्रॅक्टीस जालना आता तांतूर राबयात ना कंटिन्यू करया ती. जाल्यार आमी पळयता पांडव जनान कसन तें उत्तर दिलें युधिष्ठिरान की तांकां कसन तांकां राज्य ऐश्वर्य ताची कसन मोह ना. तांकां कसन आसत आनी क्षत्रिय जावन जन्मांत आयलीं ती तांगेली कसन की एक धर्म जाता. आनी पुरा ह्या विशया खातीर एक टायम आसता. आनी पांडव जेन्ना तांगेले धर्मपत्नी उठ आसता ती चेडूं आसत तांकां तेन्ना तांगेली ती एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी राजपरिवाराचो भाग आनी तांगेले एक समाजा खातीर एक ब्राह्मणा खातीर आनी पुरा समाजा खातीर तांगेलें एक कर्तव्य आसा तें चांग रुपार चलोवचें तें तांकां निग्लेक्ट करूं जायना. तें करूं का तांणी. सो त्या प्रकारार युधिष्ठिरान एक प्रकार म्हणटात पळय की एक उत्तर दिवन संजय आपास पेटयन आमी हें कसन कसन तें कारण आसा हें मस्त सकळ आर्ग्युमेंट आसा ती तूं महाभारतांत तूं कसलें युद्ध जावका कसलें शांत सुका आतां आनी म्हणटात पळय कृष्ण मागीर कृष्णूय प्रयत्न करता ताचे विशीं आमी आजी एक लास्ट एक 5-10 मिनिट्स उलोवन आयचे सेशनान तूं आमी कंक्लूड करुया की आमी पळयता की वचून सांगता संजय वचून तागेले मेसेज सांगता मागीर कृष्ण सांगता खंय की जायत संजया हांव हांव स्वयं जावन येता आनी तूं धृतराष्ट्र कसं एक इच्छा प्रकट केलेली आसा की शांत सुका लढाई जावचे नाच्या आमी तागेले उतराक हर एक मान दिता ती रिस्पेक्ट दिता ती आनी हांव येवन प्रयत्न करता कसं अशी जावं परिस्थिती की युद्ध न्ही जावचें नज कसं एक प्रकार पडलें चाव को म्हूण कोणी कोणाक मारचें तशें पुरो जावचें नज म्हूण तेन्ना धृतराष्ट्र येवन संजय वचून धृतराष्ट्रा सांगता तेन्ना कळटा की म्हळ्यार धृतराष्ट्रान कसं की एक ट्राय केलेलें की ताणें पक्कने थंय राबल्यार राबोवन ती म्हणून म्हळ्यार तांकां कळटा की युधिष्ठिराल आनी कृष्णाल मेसेज आयकून कळटा की तांणी ते एग्री करनी त्या विशया खातीर म्हणून. आनी जाल्यार ताका त्या मनान तूं आसा की दुर्योधना खातीर तो म्हळ्यार ताका नाक म्हूण ताका कसं एक सेटलमेंटा खातीर ताका म्हणटात पळय पुष्कोर का ताणें जावन दुर्योधना सांगता कसं पुणी कोरया म्हणून. आतां धृतराष्ट्रान पळय कशी ट्राय केली पळय म्हळ्यार पळय हॅव्हिंग द केक अँड इटींग इट टू म्हणटात पळय म्हळ्यार राज्य जावका पांडव जनान लढाई करनासी वनांत राबूका म्हळ्यार कसं एक प्रकाराचें मन धृतराष्ट्राल पळोव येता तागेले भावाल चेडूं न्हू तांणी जाल्यार आमी पळयता कशी एक प्रकाराची तागेली मानसिकता आशिल्लें म्हूण पळयता की इतली की पांडव जनान पुरा त्याग कोरून पुरा कसन आशिल्लो पुरा सोण तागेल पुत्ता खातीर राबूका तें समवें म्हळ्यार एक त्याग करचे विशय व्हड
जाल्यार त्याग करची कारण कसं एक व्हड सुख, कसं एक सान कसं एक म्हणतात पळय कारण नातील ते त्याग करचे म्हळ्यार ते म्हणतात पळय ते मूर्खता जातले, स्टुपिडिटी जातले. आता पक्कने रावणान सीताला अपहरण केलेलें आणि रामान सांगचे की लढाई जावचे नज शांत सुखा, ताचे खातीर हांव सीताल त्याग करता म्हणून. ते समजतले. पुराजन कसं सांगतली रामान तागेले क्षत्रिय धर्म करनी, तागेले बायलेले रक्षण करनी. सो पुरा परिस्थितींत आमी पळयता एक धर्माचे विशय कोण कोणाले कसं कर्तव्य आसा ते करूकाची, आणि तांतू कसं अडचण येता ते आमी तांतू फेस कोरका म्हूण त्या प्रकारात सांगचे. आणि युधिष्ठिर आनी पांडवाल तांगेले कसं अहंकारा खातीर तांगेले स्वयं जावन आशिल्लें तांगेलें कसं एक स्वार्था खातीर हें लढाय न्ही, तांगेले ते एक प्रकाराचे कर्तव्या खातीर. मात धृतराष्ट्र मॅन्युप्युलेटिव्ह आशिल्लो आणि ते युधिष्ठिरान ते पळयलें की धृतराष्ट्रान मन ते मॅन्युप्युलेशन आशिल्लें, आणि ताणें एक प्रकार कृष्णान आतां मुखारसून येवन ट्राय करचें आसा म्हूण पळयत. आतां कृष्ण थंय येता तांगेले दरबारांतू, आणि ताणें येता म्हूण धृतराष्ट्राक कळ्ळें दिसता. ताका पुरा थंय आशिल्लें तागेलें थंय कोण कोण म्हळ्यार ऋषी मुनी पुरा आसता तांगेले दरबारांत. अशी ते हस्तिनापूर म्हळ्यार साधारण मटा न्हय ते. सो तांणी पुराजन सांगतात की कृष्ण येता काय नवे, कृष्ण म्हळ्यार देवू तो, म्हळ्यार तुगेले कसं भाग्य म्हूण सांगतात की तांणी धृतराष्ट्राक. पुरा ते कोण विद्वान जन आसत पळय कसं भाग्य देवू येता म्हूण. आणि तेन्ना धृतराष्ट्रा दिसता काय वय बाबा हो व्हड विशय कृष्ण येता आसा, भारी आमी तागेले स्वागता खातीर भारी एक व्हड एक म्हणटात पळय स्वागत सत्कारा खातीर व्हड रिसेप्शन करता. राया म्हणके न्हय, म्हळ्यार एक सगळे विश्वात सम्राट असल्यार पळय कशी आमी रिसेप्शन दिवका तशी करता. आणि मस्त सकट आमी गिफ्ट्स दिवका म्हूण देवाक. म्हळ्यार तागेले इतले सकट ताका उपहार इतले सकट पुरा विशय ताका देवाक कृष्णाक दिवका की तो आमगेल सायडा येतलो म्हूण. म्हळ्यार ताणें इतली खोशी जावका की धृतराष्ट्रांनी दुर्योधनान म्हगेलें इतलें स्वागत केला, म्हाका इतले सकट लायक लायक वस्तू दिला. म्हणटात पळय तेन्ना तो आमगेल सायडा येतलो, आनी कृष्ण आमगेल सायडा आसल्यार मागीर कसं मागीर कांय प्रॉब्लेम ना म्हूण. भितूर हें आयकता ना लेखता काय मनांतू लेखता काय हें आमगेल पुरा प्लॅन चोलचे आयकना, आमगेल बुद्धी वायट आसा म्हूण. आणि देवाक अशी पुरा गिफ्ट दिवन म्हणटात पळय स्वागत सत्कार करून. देव म्हळ्यार भितूर मनांतू लेखता देव म्हळ्यार ताका कोणाले हृदया भितर कसं तें इंटेन्शन आसा पळय तें ताका दिसता. सो त्या प्रकारार अशें आसतना आनी कसं एक पुरा आलोचन करता बाबा म्हूण ताका दिसता. आनी मागीर भितूर सांगता वय काय तुका कृष्णाक पुरो उपहार दिवका, मस्त सकट गिफ्ट दिवका, भेट दिवका, जाल्यार ताका कसं जावका तें तुमी दिवचे तयार ना. ती विंगड पुरा विशय उलयता आसा ती तुमी तें कसं एक पांडवा तांगेल तें कसं एक समज जावन आशिल्लें तें रायट तांगेल रायट आसा पळय तें किंगडम राज्याचे भाग दिवचे तें दिवका. विंगड पुरा तुमी उलयल्यार ते चल असना म्हणटा. आणि सांगता काय आणि दुर्योधनय सांगता काय तेन्ना हाका विदुरान अशी म्हणटा अण्णा तूं हें पुरा बापसूक सांगता काय धृतराष्ट्राक हें पुरा तूं गिफ्टांनी दिवन पळय कृष्णाक तूं म्हणटा खुशी करतलो, म्हाका तशें म्हाका दिसना म्हूण. म्हगेले आनीक एक प्लॅन आसा म्हूण. कृष्ण अशें आयकना म्हूण. तेन्ना कसं ना बाय हें प्लॅन तो सांगता काय दुर्योधनू की कृष्णाक बंदी कोन्न सोडया आमी म्हूण, अरेस्ट कोन्न सोडया आनी जेला घालून सोडया म्हूण. कृष्ण कसं की आतां शांती दूत जावन येता आसा, तागेले कसं वेपन्स आनी ना, हत्यार आनी कांय ना, तो एकलो येता आसा. तेन्ना हें रायट टायम ताका आमी अरेस्ट करुया आनी जेला घालून सोडया. मागीर युद्ध करतना कृष्णान जेलार आसल्यार पांडव जनांक तांकां मागीर तांगेलें बल ना म्हणून आनी आमीची विजयी जातली म्हूण. हें एक उतर चिताक भीष्म मात्यार मारून घेता खंय आनी अशी कोप येता खंय ताका तुगेले मन आनी तो विचार वय कशें आयलो हें धर्माचे एगेन्स्ट खंयचे कोर्ट जावं मोरालिटी एगेन्स्ट हें शांती दूत येवन आशिल्लें कोण व्यक्तित्व आसा तूं तांकां बंदी करून जेला घालता वय आनी त्या वय कृष्ण कसं बुद्धी बा म्हूण. आनी धृतराष्ट्र वय शॉक जाता काय तो सांगता काय दुर्योधना कसं उलयतास तूं, कसं उलयतास तूं. त्या प्रकारार सांगता काय. आनी भीष्म तो म्हणटात पळय ताका अशी एक हें एक कसं एक बुद्धी बाग गेली म्हणून सीदा दरबारात वचून कोपान सीदा म्हणजे ताका तें मनांत पळय की कृष्णा अरेस्ट करतली बंदी करतले ते 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 म्हणटात पळय त्या विचारान ताका अपमान करतली कृष्णान
ताका शिकोवप येवन तो भायर वता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी धृतराष्ट्र हे दुर्योधना बिश्टेत खंय कसन ह्या पुरा तूं लेखतास अशी जायना म्हूण. जाल्यार दुर्योधनाक एकदम तो म्हणटा पळय कॉन्फिडन्स आसा की हांव न्हू बिश्टेत म्हाका बापूस म्हगेलो धृतराष्ट्र अशें हळूहळू बिश्टेतलो आनी गट्टी गट्टी उलयतलो. मागीर म्हाका गोत्तस हें पुरा जात तरी हांव कसन जावं तांची करता तो म्हळ्यार तितले तें ताका तागेले आन्नाल वयरी हें आसा की खाली तो हें चुकी तें चुकी म्हूण म्हाका सांगतलो कोप काडटलो म्हगेले वयरी जाल्यारीची कितलें बिश्तो तागेले मनान तशी जावं जाल्यार सांगो मागीर म्हाका कसन जावं येता तो ओपवता तो करता म्हूण. सो अशी पळयल्यार आमी पळयत आसा फ्यू ऑकेजन्स आसा ती महाभारतांतू की धृतराष्ट्र दुर्योधना बिश्टयता हें सम न्हय म्हूण. जाल्यार आमी म्हणटात पळय की खाली गट्टी गट्टी आवाज मातू काय दम ना गेलं तू म्हूण तशी त्या प्रकाराची अ डॉग ओनली बार्क्स दॅट बट डझंट बाईट तसंच म्हणटात पळय खाली एक म्हणची मात हाणें कसं लास्टार एंडार म्हाका कसन जावं तांची करतलो तो म्हूण. सो त्या प्रकारान पुरा दुर्योधनाल स्कीम आसता तशी आनी त्या पुरा स्कीमान तूं तागेले दुर्बुद्धीचो उपयोग करून धृतराष्ट्रा जायनातल्यार वय करता आशिल्लो आनी अशें आमी पळयता कृष्ण येता थंय कृष्ण धृतराष्ट्राला उलोवचे सूर करता थंय आनी कृष्ण तें साम दाम दंड भेद त्या पुरा विशयार एक प्रकार सांगून युद्धांत वच्चे नज पांडवां तांगेले आशिल्ले कसन ते राज्य दिवका युद्ध कोरका म्हूण ना आनी धृतराष्ट्रा सांगता की आमी शांतीपूर्वक जावन हो विशय आमी म्हणटात पळय हाचे कसन की एक ताका आमी कंक्लूड करुया ह्या विशयाक तशें युद्ध न्ही करची नाका म्हूण भारी सिस्टमॅटिकली कृष्ण त्या पुरा महाभारतांत सांगिल्लें आसा कसन कसन ते उतर सांगता धृतराष्ट्राक अशी कोरका अशी कोरका अशी कोरका आनी शांती आसूं काय तुगेले मनान तेंच आसा की युद्ध जावचें नज म्हूण तेन्ना धृतराष्ट्र सांगता तें की वै कृष्णा तूं सांगिल्लें पुरा उतर समची जाल्यारीची हांव पुरा डिसिजन घेतलो हांव ह्या राज्याचो मास्टर न्हय दुर्योधन न्हय ताण आयकू का न्हू तूं सांगिल्लें म्हळ्यार अरे धृतराष्ट्र ओपनली एडमीट करता असं म्हळ्यार एक एक पंत आमी पॉलिटिक्सान तो आमी पळयतात पळय नांवा खातीर एक प्रायम मिनिस्टर आसता जावन डिसिजन घेतले कोणी विंगड आसच्या पुरो ती और चीफ मिनिस्टर आसच्या पुरो डिसिजन घेतले कोण की पार्टी हेड आसता तांणी घेवचें आमी पळयता असल परिस्थिती आसा सो ह्यांची आमी धृतराष्ट्रा परिस्थिती पळयता की खाली तो राय जावन बसला जाल्यार पुरा चलची दुर्योधनाल्यांची पॉवर दुर्योधनाल्यांची म्हळ्यार रिमोट कंट्रोल आनी हाण बसची माता हो तागेले म्हणटा पळय पपेट सो त्या प्रकारांनी ओपनली सांगता धृतराष्ट्र की जसं की आता हें एक सिरियस डिसिजन हें डिसिजनां लेखार युद्ध जावचें पुरो कितले की जनाले जीवन कसन कसन तें पुरा व्यर्थ जातलें आतां जाल्यार ह्या परिस्थितीन तूं धृतराष्ट्राल्या ते करेज ना आनी ओपनली एडमीट करता तो की म्हाका कसन हें पुरो विशय कळना हें हें म्हणटात पळय दुर्योधनाल्या कंट्रोलांत आसा म्हूण जाल्यार तो आमी पळयता अशी पुरा उलयता आसतना दुर्योधन ह्या पुरा विशय आयकना आनी कृष्णा अरेस्ट करचे वता आनी कृष्णा अरेस्ट करूं वताना देव ताका तागेलें विराट रूप दाखोवन भिवून सोडता एक पंता तें विराट रूप दाखयल सिता तें पुरा असेंब्लीन तशील पळय जन भिवन भिवन मस्त जन पडतात खंय तेंगेले खुर्चेर दोकून पुरा भिवन वतात एक पंता देव तागेलें तें विराट रूप दाखयता आनी अशी पुरा गोंदळ जाताना धृतराष्ट्र संजय निमगीत खंय कसन जाता कसन जाता हो आवाज कसन अबा कसन या पुरा वार एसी येता कसन जाता दरबारान तूं म्हणून तेन्ना संजय सांगता खंय कृष्ण तागेलें विराट रूप दाखयता असं म्हूण आनी तेन्ना धृतराष्ट्र हे कृष्णा तूं पुरा सुरा जगत त्या खातीर चांग करता आस तूं पुरा जना तुगेलें दर्शन दिता आस तूं म्हाकाय तुगेलें दर्शन दिवका म्हूण प्रार्थना करता खंय आनी कृष्ण म्हणटात पळय तथाच तूं म्हणटा खंय आनी त्या क्षणभरा खातीर म्हणटात पळय स्वल्प समया खातीर धृतराष्ट्राक आमकां गोत्त आसा की तो कुरडो ताका दिसना जाल्यार देव ताका ते दिव्य दृश्टी दिसता आनी त्या विराट रुपाचें दर्शन धृतराष्ट्र वय घेता म्हूण सांगिल्लें आशिल्लें आनी कृष्णान ह्या धृतराष्ट्राक तागेलें विराट रूप पळोवच तशें कशें केलें की कृष्णान मनांत आशिल्लें की तुगेलें थोडे पूण विल पावर आसल्यार हाजी की ना होळ कसन तूं पळका हांव विराट रूप राखून हांवें तुका सांगता आसा कसं की इन्स्ट्रक्शन्स दिता आसा तूं म्हगेली शक्ती पळयल्यात विराट रूप पळोवन आत्तपुणी हे विषय कळटरी आत्तपुणी दुर्योधना सांग की तू कॉम्प्रोमाइज करी
हें तागेले पुरा स्कीम आसा पळय हें पुरो बंद करी आनी घट्टी धोर न्हू ताका सांग म्हणटात पळय की आतां तुमी सोडका हें आनी ते पांडव जना वतू ते राज्य तुमी शेअर करका म्हणून तुमी पळोवका म्हूण ते सांगया ती म्हूण सो एक प्रकारचा कॉन्सिक्वेन्स दिसता धृतराष्ट्र ताका दिसची तशी करता की पळय कसन जगतलें म्हणून विराट रूप दाखयतरी आनी तांगेले देवाल पावर कसन आसा म्हणून आनी आनी दुर्योधन हाजी एगेन्स्ट गेल्ल्यारी ते कसन जगतलें नाशाची म्हणून जाल्यारीची आमी पळयता की धृतराष्ट्र हे एक प्रकार म्हणटात पळय दुर्योधन हे डिसमीस करता की ना हें विराट रूप म्हळ्यार कशें की कृष्णाल हें कशें की मॅजीक म्हळ्यार म्हटलं मायावी शक्ती म्हणून धृतराष्ट्रान निजोन गोत्त आशिल्लें आनी ताका एक प्रकाराचे एक इंटेलेक्च्युअल लेवल म्हणटा बुद्धी लेखारी ताका गोत्त आसा की हो देवची म्हूण कृष्ण म्हळ्यार आनी विराट रूप पळयत न्हू तें म्हणल्यार कसं अंत ना ताचे विराट रूपांत खंय सूर जाता खंय एंड जाता एक प्रकार शॉक जाला धृतराष्ट्र आनी एक प्रकार प्रूफय मेळना ताका देवची नवं म्हूण जाल्यारीची दिसता आसा की दुर्योधन देवाल एगेन्स्ट करता आसा म्हूण कसं की विषय खंडित हागेल कसं फ्युचर ना म्हूण इतलें पुरो कोण जातर वे तागेले ते पुत्ताल खातीर ते मोह तागेले प्रितेश आसा की ताण सांगील ताका ना म्हणून जायना हें पळयता इतलें पॉवरफुल आसा म्हूण कृष्ण दिसलें तो पांडव आहले शुभचिंतक म्हणून गोत्त आसा आनी ताका पळयत की हें डिसिजन कसं घेवका म्हणून जाल्यार हे समयान तूं धृतराष्ट्राक दुर्बुद्धी पळयता ताका मना दिसता काय कृष्णाल पावर पळयलें वय विराट रूप आसा हें पुरो पळयलें वय इतलें पुरा विराट रूप इतली पुरा शक्ती आसा मागीर पांडव आशिल्ले कश्टांत कशें आसा बाबा विराट रूप देवार इतली शक्ती आशिल्ली जाल्यार हें पुरो तांगेलो लोटू जगत आशिल्लें मॅ हें पुरो जालना खंडीत न्हू पांडव पुरो वना राबलीं ती इतले पुरो कश्ट मेळना आतां देवाल इतली पावर आशिल्ली जाल्यार हें पुरो ताका जगत आशिल्लें मॅ म्हणून सो विराट रूप पळयतरी ताका दिसता की ना ना दुर्योधना चान्स आसा न्ही के म्हळ्यार देव पुरा जगतलो कसं न्हय म्हणून आमी पळयता म्हणून सो आमी पळयता की गुडगुड विंचेत्तान पळय थोडे वेळा खातीर एक क्षणभरा खातीर लायट सी जाता मागीर आपास काळोख जाता करेक्ट तशी हिंची धृतराष्ट्राक एक पण पळय क्षणभरा खातीर कसं की एक बुद्धीशी दिसता हो देवाल एगेन्स्ट वचचे नज मात ते क्षणभरा खातीरची मागीर ते दुर्योधनाल पुत्र मोह ताजे काळोख ताका आपास येता म्हणून पळयता सो आमी एक लास्ट पॉइंट करून हाजी कंक्लूड करूया 7:52 जाल्ले आसा इन 5 मिनिट्स आय कंक्लूड एक कन्सेप्ट आमी आयची खातीर एक टेक अवे आमी की कर्मवाद आनी दैववाद म्हळ्यार आमी पळयता कृष्णान विराट रूप दाखयलें आनी कृष्ण नेक्स्ट डे मागीर थंय दोखून वता आसा तेन्ना धृतराष्ट्र कृष्णा सांगता काय पळय देवा तूं म्हळ्यार आतां विराट रूपान धृतराष्ट्रा सांगता काय तूं मेगेल वयर कसं मेगेल विशय कसं लेखूं नाका तूं पळयलां न्हू हांव कसं की ट्राय केलां जाल्यार तो आयकनातलें हांव कसं करचें युद्धांत तरी वचची नाका आतां पळ तूं शांती दवरी म्हूण कृष्णा सांगता काय तेन्ना कृष्ण पुराजनाक धृतराष्ट्राक पुराजनाक पळयत काय आनी सांगता काय की पळय तूं त्या स्थानार बशिल्ला आनी पुराजन आसत थंय द्रोणाचार्य भीष्म पुराजन आसत कृष्ण सांगता काय तूं खंयच्या स्थानार बसला आनी तूं गेल तोंडा तुका असल उत्तर येता की म्हाका कंट्रोल करूं जायना मेगेल वयर ब्लेम करूं नाका मेगेले कांय पावर ना केन्ना तूं एम्परर जावन सम्राट जावन राज सम्राट जावन हस्तिनापुराचें असल उतर सांगता म्हळ्यार युद्ध तर आतां जातलेंची सो आमी पळयता की धृतराष्ट्राक कसं की ते म्हणटात पळय ते पावराचे एन्जॉयमेंट ताका काय जावका ते दुर्योधना मात्र न्ही ताका काय जावका ते एन्जॉयमेंट जाल्यार ताची उत्तर ते राज जग तरी कसं ते उत्तरदायित्व पळय धर्मार चलचें ताची रिस्पॉन्सिबिलिटी ताका नाका कसले की ते रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतला जाल्यार एक एक हार्ड डिसिजन घेवका पडटा पुराजना खुशी करचें जायना दुर्योधना दुःख जाल्यार येडना ताका सम आशिल्लें तें करूं का म्हूण तें इन्सिस्ट करचें तागेलें तें एक ना कसलें की ताका काय दुर्योधना म्हण ताका काय एक राज परिवार जावका कसं तागेले एक धर्म आसा आनी ते धर्म करनातल्यार खंडिताची ते म्हणटात पळय तो कल्पेबल आसा ताका तें ताचें परिणाम प्राप्त जातलेंची आनी विदुरूय ताका सांगता की धृतराष्ट्राक की आतां कसं जालना तें खंडित हें नाश दिसता आसा म्हाका म्हूण आनी तूं दुर्योधना ओट्टूची तागेले पुरा कार्यक्रमांत तूं भाग घेता हें खंडीत हे सगळे वंशा नाश जातले तुगेले
आनी तेतना अशी पुरो उलयतना धृतराष्ट्र सांगता खंय आतां मेगेल भाग्यान तूं नाश बरयला युद्ध बरयला जाल्यार कोणाक भाग्या एगेन्स्ट वचचे जातवे हांव तर एक सान व्यक्ती हांव अशी म्हणटा गे विदुराक तो हांव एक सान जिवात्मा व्यक्ती आमी भाग्याच फोर्सार राबोवचे जातवे मेगेल मागता रे मेगेल हांगा तूं कसं बरयलां ते खंडित जातलें म्हूण म्हळ्यार आतां हो विशय तूं सडनली भाग्या विशय उलोवचें सुरू करता म्हळ्यार तागेले इनएक्टिविटी तो जस्टिफाय करता म्हळ्यार कसं की तें उत्तरदायित्व घेवन कसं करता पळय भितर तो क्लियरली ताका सांगता आसत जाल्यार हिची की हें तुगे कॉन्सिक्वेन्सीस तुका फेस करपा पडटलें तूं अशें सांगू नाका की हें पुरो भाग्याच विशय म्हणून तुगेले हांगा तूं कसं शक्ती आसा ते ऍक्शन्स तूं घेवूकाची म्हणून सो तशी सांगू नये की तुगेली रिस्पॉन्सिबिलिटी करनाशी मुगेल भाग्य म्हूण सो इट्स हें एक म्हणटात पळय इम्पॉर्टंट पॉयंट की आमगेल ऍक्शन्साचे कॉन्सिक्वेन्सीसांची आमी आमगेल भाग्य रेडी करता ती म्हूण आतां खंयचे एक स्टुडंटान बिलकुल प्रयत्न करनी वाजूच्याक आनी मागीर वाचिनाशी मागीर तो कसं म्हणटात पळय फेल जाल्लो आनी म्हणटात पळय तागेले ते रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा तागेले कॅपॅसिटी वेस वाजूच्याक जाल्यार ताणें करनी आनी मागीर ताणें सांगलें की न्हय हें मागीर भाग्यंतू आसा अशी ते करेक्ट वय खंडित न्ही सो हें ब्रॉडली एक लास्ट पॉयंट हें ब्रॉडली एक दोन स्कूल ऑफ थॉट्स आसा ती कर्मवाद आनी दैववाद म्हणून कर्मवाद म्हळ्यार तांणी सांगचें की आमगेल एफर्टान करचें म्हणून भाग्य तशें कसं ना आमी प्रयत्न लायल्यार कसं जाता म्हणून आनी दैववाद म्हळ्यार आमगेल्या हातांत कांय ना आमी कसं करचें जावचें शील जातल्यांची जाल्यार ही पुराणांत तांणी एक दृश्टांत दिलेलें आसा कशें एक शेतकरी फार्मर गद्द कोसिता तातूंत पुरो बी घालता तो आनी ताकेल आशिल्लें ते धर्म फार्मर कसं आसा ताकेल आशिल्लें ते धर्म करता गद्द कोसूच काम तें पुरो बी घालचें तें पुरो तागेलें काम करता आनी रेडी करता तें आनी तें तागेलें कर्म करता तो आनी दैव कसं न्हय चांग रुपार पावस येवचो सम समयार पावस येवचें सम क्वॉन्टिटीर पावस येवचें हें पुरो आयल्यार मात न्हू ताजें फल मेळटलें त्या फार्मराक सो कर्म आनी दैव दोन्ही ओट्टू आयल्यार मात चांग फल मेळटलें म्हूण आमी पळयत कर्म आनी दैव फळ मेळटलें खंडित चे एक विषय भाग्या विशय आसा म्हळ्यार खंडितची कसं जाल्यार की ताण तागेलें कर्तव्य कोण जाता पावस समय येना जाल्यार जातलें खंडित जायना सो कसं की आसूं वय मात ताण तागेलें कर्तव्य केलां वय न्हू सो कसं की ताण केलेलें कर्तव्य कोर न्हू तें जाय न्ही जाल्यार पावस येयनी जाल्यार तेन्ना सांगल्यार की कसं की ट्राय केलें हांव प्रयत्न केलें जाल्यार म्हगेल्या भाग्यान ना दिसता हें पंता म्हूण तेन्ना तें उतर उपयोग केल्यार त्या समो विशय म्हूण पळयता जाल्यार आमगेलें करचें आशिल्लें कर्तव्य करनाशी आमगेलें कसं धर्म आसा ते करनाशी कसं आमगेलें कर्म आमगेलें धर्म आमी करनाशी म्हळ्यार हांग आमी केन्ना हांगा कर्मा विशीं उलयतात म्हळ्यार आमी कसं आमगेले जिवनांत पुरा जेन्ना आमगेली परिस्थिती आसा आमी आमगेले फॅमिलीज आसच्या पुरो आमी स्टुडंट आसच्या पुरो आमी प्रोफेशनल आसच्या पुरो पुरो आमगेले परिस्थितींत देर इज समथींग आमगेले कसं आमगेली ड्युटी आसा ते आमी करता आमगेली ते ड्युटी कोण जाता तातूंत एक दैवाचें पार्ट आसा की आमकां ते रिजल्ट खंयची एक सिच्युएशन तूं येता तें तातूंत ते एश्योर्ड रिजल्ट ना सो धृतराष्ट्रान तूं कसं नाशिल्लें तागेलें तें एक डिसिजन करता आशिल्लें ताणें दुर्योधना ब्लेम करूनच आशिल्लें तागेल प्रयत्न करून ते दुर्योधना राबोवंक आशिल्लें म्हळ्यार खंडिताची जाल्यार की तो त्या राया स्थानार आशिल्लो आनी मागीर दुर्योधनाक आयकूच तशी ताण तें प्रयत्न तागेले करता आशिल्ले रादर दॅन अशें सांगचें की तूं आयकना न्हू की ताकाय त्या राजाच मोह आशिल्लो सो एक प्रकार पळयत आमी रियल लायफान पळयत की रियली आमी कसं एक चांग केल्यार खंडित ताचें एक फल आसता तें चांग जातलेंची पूण तो आमी विश्वास दवरयत की एक पंत म्हणटात पळय चांग केल्यार ताची इमिजिएट रिजल्ट मेळनासना जाल्यार ते फ्युचरांत तूं कसं न्हय की ताचें एक चांग जातल्यांची म्हूण कसं की आमी कसं न्हय आमगेलें कर्तव्य करतात कसं न्हय एक समाजा खातीर परिवारा खातीर कसं की एक चांग करता ती तेन्ना खंडितची आमी कसं की म्हणटात पळय एक चांग विशया खातीर आमी एक सीड घालिल्लें आसा ಸ್ವಲ್ಪ टायम लागचे पुरो जाल्यार ताची फल खंडित मेळटलें म्हणून अशी सो आमी पळयत की आमी प्रेझेंटान तूं कसं कसं ऍक्टिव्हिटीज आमी करता ती ताजेन आमी आमगेलें फ्युचर बिल्ड करता आमगेलें भाग्य
बिल्ड करता आसता ती पुरा वस्तू आमकां चेंज करूं जायच ना, कशी फार्मरान चेंज करूं जायना की पावस येतलो की येयच ना की, जाल्यार आमगेल आशिल्लें कसन की आसता. आमी एक पर्टिक्युलर फॅमिलींत बॉर्न जाल्लीं आमी पुरा जेन्ना सो ಸ್ವಲ್ಪ वस्तू आमकां चेंज करूं जायना. आमकां जन्मांतूच एक हावस बॉक्स मेळ्ळेली आसता ती, आमकां सामकी कॉम्प्लेक्शन मेळ्ळेलें आसा, आमगेलें एक इनेट नेचर म्हणटात पळय सायकोफिजिकल नेचर आमकां मेळ्ळेलें आसा. तें आमकां म्हणटात पळय तें ऑलरेडी मेळना आमकां. तें भाग्य आमगेलें तें ऑलरेडी मेळना. म्हणटात पळय आमगेलें तोंड कशें दिसता तें आमगेलें भाग्यच. तें आमकां चेंज करून ऑफकोर्स सर्जरी आनी करतात जाल्यार कशें दिसता म्हूण. जाल्यार तोंड कशी आसो, स्मायल कर न्हू, जेन्ना लायक दोन चंद्र उतर उरलोवचें तें आमगेलें चॉयस. तोंड कशी आसो आनी खंयचेय कशी तोंड असल्यार स्माईल करून एक दोन चंद्र उतर उरलेल्यार कोणाक जाल्यार खुशी जाता. सो त्या प्रकारार पळोवं येता की भाग्यान ಸ್ವಲ್ಪ वस्तू मेळच्या पुरो कसन आमगेल्या हातांत ना, जाल्यार आमी पळोवं येता धृतराष्ट्र एक प्रकार दैववादा म्हणके आशिल्लो. ताणें कशी विदुरा सांगलें की पुरा हें एटिट्यूड म्हणटात पळय तागेले एटिट्यूड आमी पळोवं येता रॉंग एटिट्यूड की कसन करचें आमी. आनी आमी पळोवं येता की मुखार सून ते कुरुवंशाचे नाशाकार. सो हांव हांगा राबयता जी 8 घंटे जालेले आसा. तुमगेले कसने कॉमेंट कसने असले तुम्ही चॅट बॉक्सान तुम्ही घालूं येता करूं येता. हांव ब्रीफली क्विकली एक 2 मिनिटां तू रिकॅप करता वॉट वी डिस्कस टुडे. सो आमी आज सेशन स्टार्ट जाताना वी डिस्कस्ड अ लिटल अबाउट महाभारत. कशी मध्वाचार्यान तांणी सांगिल्लें की महाभारताचे काव्य म्हळ्यार कसं ते व्हड विशय म्हूण. मागीर आमी दोन्ही विशय पळयलो की कशी धृतराष्ट्र एक प्रकाराचे ही वॉज द एम्बॉडीमेंट ऑफ वीकनेस अँड विकेडनेस कॉम्बिनेशन आशिल्लो तो. हृदय दौर्बल्य आणि दुर्बुद्धी हे दोन्ही तागेलें कॉम्बिनेशन आशिल्लें. ताजे निमित्त एक प्रकार म्हणटात पळय ते नाशा कारण जेन्ना आमी हे विशय पळयलो की विदुरान कशी कितली पण ता प्रयत्न केलो ना ताका बुद्धी दिवच्याक कसन समज म्हूण सांगच्या खातीर, जाल्यार आमी पळय विदुरान कितले प्रयास केल्यार तें तो आयकनाशिल्लो. मागीर तो विशय आमी पळयलो कशी धृतराष्ट्र केन्ना कॉन्स्टंट एंग्जायटींत आशिल्लो. तागेले एंग्जायटी हेच विशय आयकून की कोत्त आसा की मुखार सून तें आनी चांग गुणाची पांडव जन आनी तागेले पुरा त्या काणी आयकून ते अर्जुनान स्वर्गा गेलेली भिमान इतले जना मारलेले तागेले त्या मनान ते कॉन्स्टंटली ते एंग्जायटी आसतलें की तांणी येवन आमकां मान सोडतलीं ती अशें जातलें तशें जातलें. त्या प्रकारान आमी पळयलो तो विशय की कशी ह्या परिस्थितींतूय तो तागेले दुर्बुद्धी म्हणटात पळय संजय पेटयता आनी सांगता एज इफ इनडायरेक्टली सांगता पांडव जनाक की तुमी थंय राबया ती आपास येवं नाका ती युद्धा येवं नाका ती, हांव आनी म्हगेले पूत हांगा राज्य करता ती तुमी वनांतू राबया ती म्हूण. सो तें एक आमी पळयलें. मागीर आमी हो एक विशय पळयलो कशी कृष्ण मेसेंजर जावन येवन ट्राय केलें कृष्णान ट्राय केलें आनी हांणी बंदी करूं ट्राय केलें दुर्योधनान. कृष्णान ताका दर्शन धृतराष्ट्राक दिल्लें हें लेखून की हें दर्शन घेवन पुणी आतां तागेली बुद्धी चेंज जावचें पुरो. जाल्यार आमी पळयलें की धृतराष्ट्रान कृष्णा सांगलें की हांव कसं करचें त्या प्रकारान सांगलें. सो आमी लास्ट एक पॉयंट कंक्लूड करतना आमी हें एक फिलॉसॉफिकल पॉयंट डिस्कस केलें कर्मवाद आनी दैववाद. म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ सकट विशय आमगेल्या हातांत आसा तें कर्तव्य आमी करूंकाची. एक एक पंथा ते फल आमकां तें आमी लेखार जायच ना. कसलें की खंयचे वस्तू रिजल्ट मेळचे देवाल आशिर्वादू आनी आमगेलें म्हणटात पळय आमगेले प्रयत्नाचे कॉम्बिनेशन. ಸ್ವಲ್ಪ वस्तू आमगेले कंट्रोलान ना जाल्यार खंयची वस्तू आमगेले कंट्रोल आसा त्या चांग रुपार केल्यार खंडीत ताचें फल आत्मनेचें मागीर मेळटलें. सो हांगा कंक्लूड करता. आमी धृतराष्ट्राच्या सिरीजा विशय आनीक ಸ್ವಲ್ಪ इन्सिडेंट्स नेक्स्ट संडे डिस्कस करूया. सो धन्यवाद. कसं चूक असल्यार तुम्ही क्षमापण करून हरे कृष्ण. कोणाक कसने कॉमेंट कसने दिस इज द टाइम टू शेअर. इफ यू हॅव एनी कॉमेंट ऑर एनीथिंग यू कॅन शेअर. मुखार जाल्यार तुमकां कसने तुमकां पर्सनल लेवल कसने विंगड विशय निमुखार जाल्यार यू आर फ्री टू कॉन्टॅक्ट अस चॅट करूं येता. कसने डाउट्स असल्यार की तुमकां पब्लीक फॉरमार निमगुचें ना बट इन प्रायवेट यू वॉन्ट टू आस्क दॅट ऑल्सो वी आर अवेलेबल. तुम्ही आमगेले GSB भक्तवृंदाचे ऍडमिन लिस्टारी पुरा म्हणटात पळय चांग रुपारी पुरा चांग विशय गोत आशिल्लें जन आसा ती तांणी खंडीत तुमगेलें उत्तर दितात. सो थँक्यू फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी तुमगेले सर्विसा खातीर आनी नेक्स्ट संडे आपास मेळया. हांव 2 मिनिट सेशन जावं ओपन दवरता कोणाक कसं कॉमेंट करता. पुरा जेन्ना धन्यवाद कोण चॅट बॉक्सान तूं
तांगेल कॉमेंट्स करता आसतली आमी कृतज्ञ आसतली की तुम्ही 1 घंटे टाइम काडून हो आयच्या दिसा हो व्हड विषय 1 घंटे टाइम काडून देवाल विषय आयकुचे रुची दवरून कशें एक चांग जावं म्हण मन असं हो एक व्हड विषय तुम पुराजनाक धन्यवाद एक कॉमेंटस की म्हणजे आम्ही ओके एक क्वेश्चन आता येईल असं चॅट बॉक्सांतू की पेशन्स कशी कल्टिवेट करचे सो एक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वस्तू आम्ही सांगेत की म्हणतात पळय खंयच्या विशयान तूं एक आमकां खंयच्या विशयान आमकां भगवद्गीता तसले शास्त्र हे पुरो विषय आयकून चांग संघांत असल्यार ते खंडित तो विषय कळटा म्हळ्यार आता मी धृतराष्ट्रान ह्या महाभारतांचे ह्यांचे विषय की कशी पांडव जनान त्या पळय पेशन्स दाखयलेले आसा आणि ते पेशन्स दाखोवचे व्हड विषय म्हळ्यार इट इज डेफिनेटली की देवाल वेर एक इनेट विश्वासच आमकां की कसे की आमी सिच्युएशनांत आसता ती बिकॉज आय अंडरस्टँड की पीपल गो थ्रू वेरियस सर्कमस्टान्सीस फॉरमार बैसून म्हणतात पळय लेक्चर दिवचें इट्स व्हेरी इझी बट वेन पीपल गो थ्रू ट्रबल रियल ट्रबल्स इन देअर रियल लाईफ तेन्ना हें पुरो लॉजिक फिलॉसॉफी डजंट वर्क इन द सेन्स की इट इज व्हेरी ओव्हरवेल्मिंग सो आय अपोलोजायज फॉर दॅट की कसं नाही हाय स्टँडिंग घेयनात आमी की अशें केल्यार जातलें हें तशें केल्यार जातलें द रियालिटी इज की पीपल गो थ्रू ट्रबल and the trouble something is sometimes is very overwhelming and but one thing is there we have to find people whom we can share this with so like patience म्हळ्यार चुकता म्हळ्यार one of the reasons maybe things are not going your way तुमगेल कसं की प्लॅन असं तुमगेल कसं की तुम्ही एक लाईफ विज्युअलाइज करता की अशी जाऊ का इट्स नॉट गोईंग दॅट वे सो आणि ते जायना रिपीटेडली देन दॅट्स वेर यू से की मुगेल पेशन्स चुकता असं म्हणून सो इट्स आय थिंक इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट वय जाल्यार ह्या सिच्युएशन अशी आसा की सम सिच्युएशन्स देर मे बी a quick fix एक certain habits or maybe just one-on-one talk or with whatever that situation you might find a solution. Some situations may be very difficult where you might have to take very other difficult decisions also. So ह्या पुरा असताना it's I would say की I would say हे डिस्कशन आरकुरका तुम कोणाल वेर विश्वास आसा खंडित तुमगेले देवाल विषय कसं नासता देव पावत म्हणलें तो विश्वास दवर न्हू देवाला कळकळीन प्रार्थना करचें ताची खंडित एक इफेक्ट असता बट दॅट इज नॉट लायक म्हणतात पळय प्रिस्क्रिप्शन की एक गोळी घेतली न्ही ते समजलें मात इट्स लायक समथींग लायक दॅट की some things will happen easily, some things might take a little time. मात एक धैर्य दवर न्हू आम कोणाल वेर विश्वास आसा ते शेअर कर न्हू ह्या पॉयंट सारी आनी देवान नामस्मरण घेव न्हू म्हळ्यार भक्तीच पुरा प्रयत्न प्रोसेस अशी आसा ती की वेन यू डू इट मोर अँड मोर कशें जाता म्हळ्यार युअर नेचर बिकम्स मोर सात्विक सात्विक जाता सात्विक म्हळ्यार आनी आणि भगवद्गीतेन तू सात्विक जावन अशी जनांले कसन गुण आसा म्हळ्यार तांचो देव वन ऑफ द गुण देव सांगता की तागेले पेशन्स मस्त आसा सो as our lifestyle changes so it might also mean we have to make certain lifestyle changes also because things don't come easy म्हणतात पळय you might have to do some lifestyle changes also in the sense की आमी आमगे जीवन कशी आनी की सात्विक करूं येता हो विषय केल्यार वे कसले की सात्विक आणि पेशन्स हे ओट्टू वतात ते सात्विक गुणाचं लक्षण पेशन्स असूचे सो आमगे लाईफस्टाईल पळोवन हांतूची की आमी डिपर वचून पळयल्यार की खंयच्यान आमगे सिच्युएशन एग्रवेट जातात म्हण आमकां कोप येता हें येता ते आमी चिके एक डिपर थिंकींग करूं न्हू आनी तू चिके मुखारसून गेल्यार इट मायट बी ऑफ हेल्प आय नो दिस इज नॉट अ व्हेरी गुड आन्सर जस्ट सम फ्यू इंडिकेटर्स मे बी पर्टिक्युलर सिच्युएशनान तू अ पर्टिक्युलर रिजन डिटेल्स गोत असल्यार मे बी देर कॅन बी अ बेटर आन्सर एक जनरल आन्सर दिलेलें आणि जनरली वन ऑफ द थिंग्स ऑफ पेशन्स इज की आमी केन्ना आमगे लायफान ते ग्रॅटिट्यूड आसल्या पळय थिंग्स गो रॉंग इन पीपल्स लायफ जाल्यार एट एनी गिवन पॉयंट ऑफ टायम कशें की एक वस्तू चांग वय जाता अशी पण अशी सांगू जायना की 100% मेगे लायफ टोटली रॉंग म्हणून देर मे बी सम सर्कमस्टान्सीस बट कशें की एक स्वल्प वस्तू चांग वय आसा सो आमी केन्ना कृतज्ञता दवरता ती दॅट ऑल्सो helps us build a little more patience. Uh, Contact question Nimgil. I hope you are satisfied with the answer. Otherwise, we can go offline also and talk more. Hare Krishna. So, Dhanyavad, I think we have overshot the time. 8 o'clock end kurkashilna. So, to me join kun Rabil Nasati. So, I'm very grateful to all of you. Hare Krishna. So, we'll meet next time again and we'll continue the Yudhishthira series.
हरे कृष्ण, तीन पंथ हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून आय कन्क्लूड. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्ण. नेक्स्ट संडे मिलना. थैंक यू फॉर ज्वाइन. हरे कृष्ण. थैंक जय यू. श्री धन्यवाद. राम. हरे कृष्ण.